And when I try to find out who these people are, I realize that most of these people who are so-called social activists are belonging to a ex-gunda, a son of a former MLA politician, who is maybe finding that settlement favorable जायत न जायत ताका. हे लोक खंय पडिल्ले असतात, चिंबालकारांक विचारात, सेंटाक्रुजच्या कॉन्स्टिट्युएंट लोकांक विचारात, हे रातचे सानवळां खंय पडिल्ले असतात काय म्हणून. हे जे NGO हाच्या नांवान जो हो कोण भुरगो जाचेर एसॉल्ट जालो, तो कितें उलोवंक सोदतालो म्हाका खबर ना. बट आफ्टर द एसॉल्ट इट इज टॅग्ड की ऑपोज टू द IT पार्क. इफ द गव्हर्मेंट नीडेड, देर इज नोथिंग पर्सनल हियर. 4-5 भुरगे जे थंयचे आसात, खंयच्याय ते सेंटाक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सी चिंबला वाड्याक कोणाकय विचार भुरग्याक कोण काय म्हणून. अँड apparently the boy who was assaulted, it turned out to be some local gunfights. He is also supposed to be an extortionist. He is also supposed to be having some stabbing case on him. He is also supposed to be दुसऱ्यांच्या जाग्यांनी झोपड्यो घालप आणि तांच्याकडे सेटलमेंट करप, बिल्डरांकडे मंचाच्या नावार वचून बंद करप आणि चालू करप, हे ताजो बिझनेस म्हणून म्हाका काल खबर काडले हांवें. दिस टायप ऑफ पीपल हू गेट इनवॉल्ड गांवांतल्यो झगड्यो घेवन टॅग करप ITक, टॅग करप मंत्र्याक, अँड इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग अ इश्यू वेर द मेन इश्यू वॉज डायवर्ट अँड फायंड सम मायलेज आउट ऑफ इट. I don't think that is what I'm saying. It is not activism, it is advertism. काडपाक लायले हांवें, पूण त्या गांवान ही इज वेल नोन. खबर काडटकर की वन ऑफ दीस फेलोज, तो भुरगो कोण तो चोपडेकार कोण इज नोन की लोकां कडेन वच, सेटलमेंटा कर, लोकां कडेन पयशे माग, दुसऱ्यांच्या प्रॉब्लेम झोपड्यो घाल, क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसाच. सो ताज्या खातीर हे एक्टिविस्ट जातात आणि हे एक्टिविस्टांक सपोर्ट करपाक बाकीचे जातात. म्हणजे ब्लॅकमेलिंग इन वन सेन्स कॅनॉट बी टेकन एज एक्टिविजम. आणि तांच्या गांवान कितें जाता ते फाल्यां कितेंय जालें गांवान जाल्यार ITक रिलीज करतले. इतले मजगतीं ओल्ड गोवा पुलिसेन प्रवीण चोपडेकाराचेर हल्लो केल्ल्या संवतल्या तिगांक डॉमिनिक नाझारेत, महेश नायक आनी एकल्याक धरलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.